दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सर्गी मन्नान आमकां तूं पोसताय हुंद्या वायनान तुका सूं दिताय जिविता काळान दादोस करताय तुजे दय आमकां एकवटायताय. मिसाची ते सेवा ही सगळीं अर्गां मिसां कुटुंबाच्या सगळ्या मेंबर्सांक 84th बर्थडे ऑफ पॉलिन फर्नांडीस, दीपक आणि नेलिसा राणा, कॅरल अँड मॉली पिंटो, विन्सेंट मोंतेरो, शार्लेट रोहित मार्टिस, जॅनी रोड्रिगस, आदेश अँड शुभा, सिंथिया मिनेझस, मारियो अँड निकिता अंद्रादे, जसिंता वाल्डर, तेसांव जेम्स वाल्डराक, डायना अँड राजा अर्गामीस तांची वेडिंग एनिवर्सरी, रेचल फर्नांडीस अर्गामीस बाळोक जेजूस. ह्या आमच्या भावा भयणींच्या सासणी सुखाक मीस भेटयतात. सगळे पुलगोत्रींतले आमचे भावा भयणी, इवन फ्रँक, एडवर्ड मोंतेरोक फॅमिली मेंबर्स, सगळे फॅमिलीचे भाव भयणी, मायरी पॅट्रिक डायस, फ्रांसिस मॉनिसाक, स्टीफन वेरोनिका मॉनिस, मार्सेल गोन्साल्विसाक, मटिल्डा गोन्साल्विस, सगळ्या कुटुंबाच्या भाव भयणींक, जोझेफीन गोन्साल्विस, मार्सेलिन गोन्साल्विसाक, जोसेफीन गोन्साल्विस, रेजिना गोन्साल्विसाक, जोझेफीन गोन्साल्विस, जॉर्ज मिनेझस दुसरी डेथ एनिवर्सरी, स्टीफन पिरेरा अँड फॅमिली, मेरी रोड्रिगसाक, क्लिफर्ड रोड्रिगस आणि पॉलिन फर्नांडीस 5वी डेथ एनिवर्सरी फॅमिली मेंबर्स. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसाराचे सुरवेर देवान मनशाक आपल्यास सारक्याचो आनी सुरूपायेचो जावन रचलो आनी देवान रचलेली हर एक व्यक्ती ताचे प्रतिरूप जावन आसा. देखून जेन्ना आमी पेल्याचो द्वेश करता, ताका अन्याय करता, देवाचोच आमी द्वेश करता. देखून आयचे पयले वाचप आमकां भाव भयणी थंय देवाक पळोवन माया मोगान जिवंक उलो दिता. ह्या दिशेन मेठां काडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. हप्त्याचो पयलो दीस पवित्र आत्म्याक मागून आमी हो हप्तो सुरू करता. पवित्र आत्म्याचे मीस. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनाचे दोन कोणाक सारून वायट आदरांकडे सांडून हांवें सही पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सर्वगे वचनांत सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना म्हाका. सर पदवेदार देव आमची कागूत करो आनी आमची सगळीं पथकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakul kar, Somia kakul kar, Krista kakul kar, Krista kakul kar, Somia kakul kar, Somia kakul kar.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां आनी मोनां उजवाडायलीं. आमकां तुज्या जिविताच्या गुटाची तुवें वळख दिली. ह्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून घेवन ताजीच रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवून सदां भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. मनशान एवे आपले बायले कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भेस्त जाली आनी कायनाक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. आबेल गवळी जालो आनी कायन शेतकार. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची चरब अर्पिली. आबेल आनी ताची बेटवणी सर्वेस्पराक मानवली, पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? तूं जर बरें करशी तुंय कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय, पातक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तुजेशी आसा ताची वडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेणो. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हळें, कितें केलाय तुवें? आयक, भुंयतावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता. देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वारयलेलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, ते धरणी वयलो तूं भायर धांवडायलेलो जावं. तूं भूंय वसयतलोय तरी तुका फळ दिवची ना. पृथ्वेर तूं पारपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हळें, म्हज्यान सोसूंक जायना तसली शिक्षा ही. पळय, हे भुंयतलो तुवें म्हाका भायर घालाय. तुजे नदरेतावन हांवें लिपोवन रावचें पडटलें. पृथ्वेर पारपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडटलें. हांव मेळ्ळो जाल्यार कोणीय म्हाका जिवेशी मारूंक शकतलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, तशें न्हय. जो कोण कायनाचो जीव काडटा ताचे कडचे 7 वांट्यांनी फारीकपण घेतले. देखून कायनाक कोणेय जिवीशी मारिनाशें करूंक सर्वेस्परान ताचेर एक मोर मारली. आदावन परतून आपल्या बायले कडेन एकवट केलो आनी ती एका चरका भुरग्याक प्रसूत जाली आनी तिणें ताका शेत म्हूण नांव दिलें. तिणें म्हळें, कायनान जिवीश मारल्या आबेलाच्या जाग्यार देवान म्हाका आनी एक पूत फावो केलो. देवाचे उतर हे, देवाचे वडुपकार. दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. देवांचो देव सर्वेस्पर उदेंतीतावन अस्तमते पर्यंत आसल्या भूनिवास्यांक आपले सदरे मुखार जमूंक परमण दिता. ताच्या यज्ञा विशांत कसलीच चूक हांव लेखिना. तुज्यो होम बलियो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. म्हज्यो यज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता?
म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोटाचेर कित्याक तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपर्वा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. दिनवासाचो यज्ञ देवाक भेटया. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कातरताय, एकाच आनी तेच कुशींतल्यान आयिल्ल्यांचेर बदलाम घालताय. असली तुजी कर्तुवां आसता हांव अगोच रावलो म्हूण देवूय तुजो सारको म्हूण चिंताय वे. दिनवासाचो यज्ञ देवाक भेटया. जय 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 दुनिया देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र आत्म्याक. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. जय 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 दुनिया देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र आत्म्याक. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तशें आसता थोडे फरिजेव जेजू लागीं आयले आनी ताजे लागीं थरकाक रावले. ताका पारखून पळोवचे खातीर आनी ताजे लागची एक दैवीक कुना ते मागी लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून जेजू म्हणालो, ही संतत कितें म्हूण कुना मागता. ह्या संततेक कुना बिलकुल मेळची ना. हांव तुमकां खंडीत सांगता. तितल्यार तांकां फाट घालन तो परत्यान माचव्यार चडलो आनी पेल्या तडीक उतारलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, कायन आनी आबेल एका गांवांत बिस्प नातलो आनी बिस्पाक नम्यार चेमून आसले. अशी खबर जाली की एक भाग्यवंत, शातिवंत, बुद्धवंत, शिकपी पाद्र्याप बिस्प जावन सोमून जालें. पूण देवसा सगळे बिगडले. वो बिस्प जाल्यार हजारांचो हजार लोक जेजूक फाटी येतलो देखून तांकां मोसोर जालो. आबेलाक आनी कायनाक, तांच्या मदें कायनाक आबेला वयर मोसोर जालो. आनी तांणी एक मिटींग केलें. मिटींगान एकलो तरणाटो देवसार म्हणालो ताका एक पिडा हाडया. आनी एकलो चिंटू देवसार म्हणालो ताका एक्सिडेंट करया. तें कांय जावचें ना, तो बिस्प जातलोच. हांव पळयता म्हणालो एकलो अणभोगाचो व्हडलो देवसार. आनी ताणें येवन खोबरांचो तो लिडर ह्या भाग्यवंत पाद्रीक मागणें करतना कानांत पुसपुसलो. हळे पापसाहेबान आनी एका पाद्रीक तुज्या की उण्या प्रायाच्या, तुज्या की शिकाप नासलेल्या, तुज्या की इतली शाती नासलेल्या त्या पाद्रीक बिस्प म्हूण नम्यारला. वो पाद्री भाग्यवंत, शिकपी, शातिवंत पाद्री म्हाका करूंक ना तें ओके, पूण ताका कित्याक? देवसारान जाप दिवंक थंय रावूंक ना, जाप दिवंकूच ना. आनी त्या घडयेंत थावन त्या पाद्रीची मोत बिगडली, मागणें इबाड जालें आनी तो रागान पेटलो, मोसरान पेटलो आनी त्या पाद्रीची खबरो करूंक लागलो. मोगाच्या भाव भयणी,
आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता तेच देवसार मोस्त्राचे फावंडेशन ते एक पुटी देवान तांकां भायर घाले त्या घडयेतावन ते मोस्त्रानूच भरल्यात आतांय मोस्त्रान तुजे हरशीन आनी म्हजे हरशीन येतात पयलें आदांव येवेक तांकां सुसूंक जावंक ना ही दोगां आमच्याकी चड कुशलकाय संतोशान आसात तांणी संतोशान आसचे न्हय आनी देवसरान तांकां नाडले आनी आज आमी पळयता देवसरान कांय नाक नाडले ह्या दोगां बाबांचो माया मोग एकवट तांच्यान पळोवंक जावंक ना आनी त्या कांय नाक मोसरान भरले मोगाच्या भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका मोसोर भोगता आमी मनशा स्वभावाचे मोसोर सगळो कान उडोवंक जाता म्हज्या अनुभवा प्रमाणे 500 पॉयंट्स हांवें हांगा बरयल्यात कावन्सिलिंगांत आनी म्हज्याच जिणेंत हे फळां दीक जाल्यात पयलें एडमीट म्हाका मोसोर भोगता म्हूण एक्सेप्ट कर टोनी डिमेल्लो व्हडलो प्रसंगदार साधना कोर्स एक दीस तो प्रसंग दितना आनी साधना कोर्स प्रॅक्टीस करतना लोक सगळो एक सादो पाद्री जॉन म्हणलो नीज गजाल सगळो ताजे हरशीन येतालो कावन्सिलिंगाक टोनीक मोसो जालो भाग्यवंत पाद्री राती 11 साडे 11 तो गेलो जॉनाच्या दारार बडयले जॉनान उक्तें केलें जॉन म्हाका तुजे थंय तुजे वयर मोसोर भोगता सादो बोळो जॉन ये बसया आमी दोगी बसले काटल्यार बायबल वाचलो हाताक हात धरून तांणी आमच्या बापा मागणें केलें आनी आतां म्हाका शांती जाली म्हणलो टोनी डिमेल्लो दुसऱ्या दिसा टोनी डिमेल्लोच्या दाराक लागीं व्हडली लांब लायन मोगाच्या भाव भयणीनो एक्सेप्ट दॅट आय एम जेलस त्याच मनशा कडेन वचून सांग जायते बटी ही घटाय हें दैर आमकां ना साक्रामेंता मुखार तरी वचून वय सोम्या म्हाका मोसोर भोगता त्या मनशा वयर दुसरें खंयच्या एरियान तुका मोसोर भोगता तुजे तें तालंत आसा तर कश्ट काड घाम काड मोसोर कित्या तूं प्रयत्न कर तुजे तें तालंत ना तर ताजेर मोसोर करून फायदो कितें तिसरें कंपेर करनाका कंपेरिंग इज द फावंडेशन ऑफ जेलसी कंपेर करतना हांव बापय थोडे बटी कंपेर करतात आनी जायते मोसोर त्या घरांत भितर येता तिसरें एक्सरसायज डोंट क्रिटिसायज एके बटी आमी जाणाव आळसायेची पर्सनालिटी खबरांची फॅक्टरी एक्सरसायज करतना आनी बरी हॉबी प्रॅक्टीस करतना न्यूरो ट्रान्समिटर्स म्हणटात लायक सेरोटिनीन डोपामाइन तुजे त्यो शक्ती काम करतात आनी तुका कुशालकाय भोगता उल्हास भोगता संतोष बरी जाताय व्हडलें काळें तोंडकाण घेवन सकाळीं तूं उठानाय आनी सोवे 1 Corinthians 13 chapter 1 to 7 परतून परतून ते आमी वाचचे आमेन बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता ओपून घे सर्वस्व आमचें तुका आमी समर्पिता उंडो गोवाचो वानी बांयदाकाचो काणी किरकोळ तरी गुरतो मोगासो अर्गा बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता ओपून
आमगे सर्वस्व आमचे तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यांनी सांगाता भेटोवचें. सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोदे मानून घेव. सरस्परा आमच्या देवा, आमी तुका भेटयता ती देणी तूं स्विकार कर आनी पवित्र कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां लासून शुद्ध निर्मळ कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतले वाड. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. तोच तो सोमी आमचो उंच सर्गार चडलो, मैमेवंत जावन तुज्या उजव्याक बसलो. बासायलेलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या आमा भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतां सांगाती सांतां भक्तां बराबर तुजें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 देवाचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संसार तुज्या वैभवान उजळगिराचे जय जय. सर्वेस्पराचे नामे राखाचे उजळगिराचे जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, हो तुमी सुमेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ता सगट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा, आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनाकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दुरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये, देवाचे आनी आमचे माये सांगाती,
भगीवन जुजे तिजो पती भगीवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. 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 आमचे बापा जर तर आमी म्हणटा तर आमचे मदें मोसोर आसूंक नजो, कित्याक तो आमचो बाप. आमी सगळीं एकाच बापाची भुरगीं. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे दास आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहज खंय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या जेजूक आमी अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्त तुज्या अपोस्तलांक तुवें शांती दिली. आमकां दी सुम्या तीच शांती. एकवट आनी माया मोग तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सेवा आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो जेजू आमच्या मोगान तो भरला. पवित्र आत्म्याक आमचेर सक्तांचेर धाडटा. आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर म्हणजे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Bagmoce che dei vorte Somia tu kaseuce Dulbolya karzan mocha Suka swagat karche Rastuje anandace दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुजे सोबे रावचे सोम्या तुजे पात येता सदांच तुजे भर बसता शांतीन प्रीति जीवन मोचे सदा जियेता सोम्या तुझे
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमचे धाडलेल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आनी ताज्या कृपेच्या शिवरान आमचें जिवीत माया मोगाच्या करण्यांनी आज फळां बरीत जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या सर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव देवास्ता. भक्तीन गितां गाव संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कसांनी दुखा सौम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गाव संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरी आशिर्वाद दिवं आमकां. भगवान क्रिस्तुचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.